हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली आणि सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो सकाळची न्हय 11 कितें तरी जाल्ली आसा आणि त्याच बरोबर आयचो व्हिडिओ न्हय कडक अशें वतान न्हय स्टार्ट करता. कारण हांव आसा सद्या पोरसान. ऑलरेडी तुमकां कळत आसतलें. आणि पोरसान येवपाचें कारण म्हटल्यार न्हय आयज म्हाका काडपाक जाय तें म्हटल्यार आले. आमचे आले न्हय ऑलरेडी प्रॉपर अशें रेडी जाल्ले आसा म्हणटा तशें. तेजी पानां बीन न्हय आतां सुकपाक स्टार्ट जाली. सो म्हटल्यार आयज काडून घेवया. आणि त्याच्या भायर आयचे वेदर सुद्दां खूब बरें आसा. कारण हे पळय एकदम न्हय वारो सुटला सामको म्हणटा तसो. सो वारो लागलो न्हय का तितले कडक अशें वत लागना. सो तेका लागून म्हटलें फटाफट हे काडून घेवया आणि तुमचे बरोबर शेअर करूया की आमी आले घरच्या घरा कशें कितें ग्रो करूं शकता. इल्लेशे आले म्हटल्यार न्हय इल्लेशे जर तुमी लायत न्हय जाल्यार तेजे कितलेशे मेळटा सामके. सो आणि ह्या टायमार न्हय प्रॉपर ते अशें रेडी जाला. सो ते हांव आतां काडून घेतलें. आणि तेज्या भायर म्हणटा तशें आमी मिरसांगो बीन रुजत घातलेले. मिरसांगो टमाट्याचे बियो ते सुद्दां बरे तरेन खूब अशें म्हणटा तशें रुजलेले आसा. सो ते बीन तुमकां दाखयतलें हांव. सो चला तर म्हणटा तशें कारण कडक अशें वत आसा आणि ह्या वतानूच म्हणटा तशें हांव आले आतां फटाफट हे काडून घेतलें. पळोवया म्हणटा तशें ह्या टायमार आमकां आतां कितले आले मेळटा ते. लास्ट टायम खूब गावल्ले आणि तेतूंतलेच हांव थोडेशे परत रिग्रो करतले म्हटल्यार परत लायतले म्हणजे म्हटल्यार आमकां परत नेक्स्ट टायम बरें मेळटलें. सो अशा तरेन आसा. सो चला तर आनीक टायम वेस्ट करया नाका. आणि भरपूरशी फुलां फुल्लेली आसा पोरसान आमच्या. सो ती सुद्दां तुमकां दाखयतले. हे सायडीन सुद्दां खूब आसा. आणि प्लस न्हय रोजां सुद्दां खूब फुल्ल्या पळयात. भरपूर अशी रोजां फुल्ल्या सामकी. तरी काल आमी काडलेली. काल संकश्टी आसली न्हय तेन्ना खूबशी रोजां काडलेली. तरी बट अजून खूब अशी रोजां आसात. आणि सामके गरमेन घाम सुट्टा सामको. सो चला म्हणटा तशी ती पळय थंय सुद्दां फुलां बरी फुल्लेली आसा आणि वेदरूय बरें आसा हायचें. तर चला सगळ्यात पयलीं तुमकां आले दाखयता कशा कंडिशनान सद्या ते जाल्ले आसा आणि कशें कितें आमकां कळटा की ते प्रॉपर ग्रो जाला म्हणून. आणि वारो जो सुटला न्हय हो पळयात भयानक असो वारो सुटला सकाळच्यान म्हणटा तसो. सो दाखयता तुमकां. ओके. सो सगळ्यात पयलीं आले पळोवन घेवया आमी. पळयात हांगसर आसा आमचे मेन म्हटल्यार आले म्हणटा तशें. सो ह्या टपान न्हय हांवें आले लायिल्ले थोडेशे आले लायिल्ले. आणि सद्या तेजी पानां न्हय अशा तरेन जाल्ली आसा. पळोवं शकता तुमी. म्हटल्यार आमकां प्रॉपर मागीर कळटा की आले आमचे रेडी जाला. कारण सद्या न्हय पानां तेची ही पळयात अशा तरेन न्हय सुकोवंक स्टार्ट जाल्ली आसा. ऑलमोस्ट म्हणटा तशी सुकलेली आसा. हांगसर पळोवं शकता तुमी. आणि ही पळयात अशी आल्याची पानां आसता. पळोवं शकता तुमी. तर ही आतां न्हय अशी बँड पडलेली आसा म्हटल्यार सकल अशी हे जातात. म्हणजे आमकां कळपाक जाय की आले आमचे रेडी जावपाक स्टार्ट जाले. ऑलमोस्ट पानां सुकपाक स्टार्ट जाली म्हणून. सो आतां हे हांव काडून घेतलें. सो हांगसर हे पळयात दाखयता तुमकां. उन्हान न्हय अशें आले आसता. हांगसर तुमी पळोवं शकता. हे पळयात हे एक आसा तेच्या मागीर हे एक आसा. सो अशा तरेन न्हय मुनान ते रेडी जाता. आणि मुनानसून मागीर ही जी पानां आसता न्हय ती सुकोवंक अशी स्टार्ट जाता. सो सगळ्यात पयलीं आतां ह्या टपांतले न्हय हांव आले काडून घेतलें. आणि मागीर प्रॉपर तुमकां कळटलें कशें कितें ती ही पळयात पानां सामकी. हेजी पानां सुद्दां न्हय आमी च्यावेक यूज करूं शकता म्हणटात तशी. हेजो सुद्दां फ्लेवर बरो येता ह्या आल्याच्या पानाचो म्हणटात तसो. टेस्ट बरी येता मागीर. सो आतां ही म्हणटा तशी आमी पयलीं काडून घेवया. सो गाईज फायनली न्हय हे टब हांवें सेपरेटली काडून घेतलेले आसा. आतां आमकां हे आले जे आसा न्हय ते आमकां सेपरेट करपाक जाय. सो सगळ्यात पयलीं ह्या बकेटांतले न्हय आले आमकां काडून घेवपाक जाय. सो कारण हे जे आसा न्हय तेंचो कांय यूज ना. आमकां फकत आलेच जाय. सो तर हे पळयात मेन म्हटल्यार आतां हेतूंतले आमकां आले काडूंक जाय. आणि ही माती जी आसा न्हय ती यूज करचें ना. आतां हांव फ्रेश माती अशें यूज करतलें. सो गायज हे पळयात तेंची पाळां सुद्दां न्हय म्हटल्यार मुळां जी आसता न्हय ती अशा तरेन हे जाल्ली आसा. सो सगळ्यात पयलीं आतां
मातयेतले आले नाही काढून घेऊया. हांगसरावे नाही हातीक पिशवी घातले. हे पया हांगसर आमचे फर्स्ट आले गावले. अशा तरेन हांगसर पळोवंक शकता तुम्ही. हे पया सो तेंची मुळाय बीन नाही बऱ्या तरेन रेडी जाल्ली. सो सगळी आता सेपरेट करून घेऊया. हे पळयात हे नाही भरपूर व्हडले जाला सामके. हे पळयात हे बीन नाही भरपूर मोठे जाला. होऊ शकता हांगसर तुम्ही. माती हातीक लागोंक जाय ती लागलीच म्हणतात तशी. सो एका हातीक पिशवी घालून काय यूज ना. सो हे पळयात. सो पयलीं नाही माती सेपरेट करता म्हणजे तुमकां प्रॉपर पळोवपाक गावतलें. सो एक्चुअली नाही आनीकूय असले आले त्या सायडीन असले बट थंय फातर बीन पडोन नाही ते अशे हे जावन गेले. तर ऑलमोस्ट नाही झाले. तर हांगसर आता पिशवेची गरज ना. आता सायडीक दवरता. फायनली हे पळयात आमचे आले म्हणतात तसे मुनान जे दिसता नाही ते आले आसा. आणि आता ही पानां जी आसा नाही ती आमकां काडून उडोवपाक जाय आणि आले जे आसा ते सेपरेट करपाक जाय. हे पळयात कळ्ळें आसतलें मुनान कितले आले आसा पळयात. धुल्या उपरांत नाही प्रॉपर कळटले ते. सो सगळ्यान पयलीं आमी नाही पानां हेजी सेपरेट करया म्हणजे आमकां आले काडपाक मेळटले. हांगसर हांवें नाही एका बालदेन म्हणटा तशें उदक घेतलेलें आसा कारण आले काडटले आणि त्या उदकान हांव घालतलें. सो सगळ्यान पयलीं हे आसा नाही ते आमी काडून घेवया. अशे तरेन सेपरेट करपाक जाय. हे पळयात. सो ह्या फावट नाही आले मातशे म्हाका कमी गावला नाल्यार हेच्याकून चड गावताले. सो हे पळयात हे सगळे नाही काडून उडोवपाक जाय. हेंचो काय आता यूज ना. तुम्ही चावेक मात यूज करू शकता धुवन बी. हे जे आसा नाही ते अशे तरेन आमकां मोडून घेवपाक जाय. एका नाही माती भरपूर असता सो ती आता प्रॉपर क्लीन करूंक जाय आमकां. हे पळयात. तर हेतून आता आले घालूया आणि बरे असे धुवून घेऊया. हे पळयात.
सो परतूय न्हय फ्रेश उदकान अशें धुवन घेवपाक जाय. सद्या हांवें अशें घेतला कारण माती जी आसा न्हय ती आमकां पयलीं काडून घेवपाक जाय. सो आता नाही परत एकदा उदकान ये फ्रेश उदकान परत धुवून काढूया. फ्रेश उदक घेऊया आणि हे आले ना भितर ॲड करूया. हे हासले तशें हे म्हणटा तशें आतां धुवून काडूंक जाय आमकां. हे पळयात. सो बरें जालां सामकें पळयात. अशा तरेन ह्या फावट नाही भरपूर असे कमी आले गावले म्हाका कारण वर्सां हांव भरपूर काडटालें बट थोडे फातरांच्या पोनाक उरला आनी हेतून नाही हांवें चड लांग नसले तेका लागून म्हाका तितले गावोकूय ना. हे पळयात. सो अशा तरेन सो परत एकदा उदक घालून परत धुवून घेतलें हांव. हे पण तर ऑलमोस्ट नाही हांगसर आमचे आले म्हणतात तसे प्रॉपर रेडी आसा काडून धुवून बीन सगळे म्हणतात तसे आले गावले म्हाका. आणि अशा तरेन आमचे आले हांगसर रेडी जाल्ल्या पळोवं शकता तुमी. सो हेतूंतले तुमकां जाय जाल्यार तुमी परत असले तशे धाकटे धाकटे पीस करून लावू शकता. सो ह्या फावट नाही म्हाका आले भरपूर असे कमी गावला हांगसर खूपच कमी गावला. हेज्या टिबलीन नाही लास्ट टायम हांवें काडलेले हे पळयात. सो अशा तरेन आले आमचे रेडी जाता म्हणटात तशें प्रॉपर आनी एका स्मेलूय नाही बरो येता फ्रेश असो. सो भितरल्यान अशें आसता हे पळयात. सो अशा तरेन हांगसर आमचे आले म्हणटा तशें रेडी आसा. सो कांयच हांगसर नाही आले हांवें काडले तर खरें म्हणटा तशें बट आले पळोवन नाही म्हणटा तशें मातसोसो म्हजो मूड ऑफ जालो कारण खूब क्वॉन्टिटी सांगपाक गेले कमी गावले म्हाका. एक्चुली न्हय लास्ट टायम हांवें कितले आले काडलेले खूब आले काडलेले बट ह्या फावट म्हाका तितले गावोंक ना कारण हांवें तितले रुजत बी घालूंक नासले आनी दुसरे कडेन जे आले आसा न्हय ते टोटली फातरांच्या पोनाक गेल्ले आसा. सो रुजले सुद्दां नाही जाल्यार ते काडूंक गावचे ना कारण तेजेर इतले फातर आसा. आनी तेज्या भायर मातसोसो म्हाजो प्लॅनिंग चेंज जाला. हांवें अशें चिंतलेलें की हेतूंतलेच म्हणटा तशें काडटलें आनी परत असले तशे थोडेशे फ्रेश अशे ग्रो करतले बट हे आसात कमी म्हणटा तशें. सो हेतूंतलेच ल्हान कांय यूज ना जर हे लावपाक गेले न्हय चडान चड आले म्हणटा तशें लावपाकूच वयतले. सो त्या परस हांव अशें करतलें की बाजारांसून आले हाडटले आनी तेच्या मागीर म्हणटा तशें परत ते ग्रो करतले. सो ते मागीर तुमकां नेक्स्ट टायम हांव शेअर करतलें. एक्चुली हेतूनच हांव शेअर करपाचें आसलें बट हालेच गावले कमी जाले कितें करतलें नाही हांव कांय करूं शकना. आनी फातरांच्या पोना आसा न्हय ते बीन काडूं शकना इतले मोठे मोठे फातर आसा ते आले तर टोटली वेस्ट म्हणटात तशें. सो हांगसर पळय फुलां बरी फुल्ल्या. सो कितें म्हणटा तशें आतां हांव तुमकां म्हणटा तशें जे
आमी मिरसांगाच्यो बियो बीन घातले ते बीन दाखयता कितले रुजोवन येयले बरे सामके खूब अशे. आणि त्याच्या मागीर म्हणटा तशें टमाटाच्यो बियो. एक्चुली टमाटाच्यो बियो नाही आमी हेच्या पयलीं सुद्दां घातलेले, बट आमच्या माजरांनी ते खेळोन चिड्डून पिड्डून सामके उडयले. मागीर आमी परत लायले आणि आता परत असले तशे ग्रो जाल्ले आसा. मिरसांगो सुद्दां तेंच्यांनी तशेंच खेळोन खेळोन सगळे म्हणटा तशे चिड्डून उडयल्ले. सो दाखयता तुमकां आतां. आणि घामाघूम जाल्ले आसा. सो हे आले नाही इतले बरे आणा इल्लोसो कुडको सुद्दां घालीत नाही जाल्यार म्हणटा तशें वा कितलो वारो बरो येयलो ना. गरमी जाताली, भरपूर वारो बरो येता पळय सामको. सो आयचें वेदर खूब बरें आसा. सकाळच्यान कंटिन्युअसली वारो सुटला सामको. कुळागरान नाही सामके माडयो बिडयो बरे तरेन हालता सामकी इतलो कंटिन्युअसली वारो. सो कितें सांगपाक गेल्ले हांव विसरलें तुमकां. सो विसरलें कितें तरी सांगपाक गेल्ले आनी विसरलें. सो चला म्हणटा तशें तुमकां तें दाखयता आनी तेच्या मागीर थोडीशीं फुलां दाखयता. बरी फुल्ले आयज म्हणटा तशी. आले सगळे नाही ह्या फातरांच्या पोंदा वेस्ट जावन गेले. हांगा बीन भरपूर आले काडलेले तुमकां खबर आसतलें व्हिडिओ केल्लो हांवें. हेज्या मनान सुद्दां इतले आले रुजलेले आणा आनी बाकीचे हे फातरांच्या पोंदा वेस्ट सामके. सो हे पळयात म्हणटा तशें हांगसर बरे तरेन रुजोवन येयल्ले आसा. हांगसर टमाटाच्यो बियो रुजल्या, तेच्या मागीर मिरसांगाच्यो बियो रुजलेले आसा. बरे तरेन रुजोवन येयला. आनी हांगसर मम्मीन एक वांयग्याचो रोपो लायिल्लो आसा हो पळयात. सो हे न्हय टमाटाच्यो बियो हे पळयात अशे तरेन. आनी बाकीचे बारीक बारीक थंय दिसता न्हय ते आसा मिरसांगांच्यो बियो. सो ही जी दिसता न्हय ती मिरसांगांची हे आसा मिरसांगांचे रोपे म्हणटात तशें. आनी हे पळयात हे टमाटाचे हे. सो बरे तरेन सामके रुजले. ते मोठे जाले काय आमी सेपरेटली काडून लायतली म्हणटात तशी. आनी वारो पळयात कितें सुटला सामको म्हणटा तसो थंडगार. सो तेच्या उपरांत म्हणटा तशें हांगसर दाखयता तुमकां. सो ही म्हटल्यार माती हांव यूज करतलें बट आलेत ना. सो ही माती आतां सेपरेटली काडून झाडांच्या मुनान घालतलें हांव. तेच्या मागीर हांगसर आसा हे पळयात. सो हांगसरूय म्हणटा तशें खूब हेच्या पयलीं सुद्दां घातलेले. आतां सुद्दां न्हय चिड्डून उडयल्या हे पळयात. माजरां बसतात आनी चिड्डून उडयतात सामकी म्हणटात तशी. हे आनी टमाटाचे हे पळय केदे मोठे जाला भरपूर मोठे जाल्ले आसा. आनी तेच्या मागीर हे दिसता न्हय बारीक बारीक सगळे मिरसांगांचे बियो. हे न्हय असले भरपूर रुजलेले बट ही कंडिशन करून उडयतात माजरां आमची. एखाद्या कितें सायडीक लांक जाय अशें कपडो बीन म्हणटात तसो नाल्यार हे बीन उडयतले. सो अशे तरेन. आनी सायडीक हांगसर ही पळयात मिरसांग आसा तेका बारीक बारीक अशे मिरसांगो जस्ट फुलां फुलतात. ही पळयात फुलां फुलपाक स्टार्ट जाली वायट कलर ही पळयात. सो अशे तरेन आसा म्हणटा तशें. बाकी आयज फुलां खूब फुल्ल्या सामकी ही पळयात. सो थंडीच्या दिसांनी न्हय बरे गुलाब बीन फुलता आनी पळोवपाकूय बरे दिसतात ते. हो आनी पळयात असले न्हय पूण पाखळे गळोन वयता सामके. थंयूय फुल्ला कसले तरी ते झाडाक. सो अशे तरेन. आनी ही पळयात आल्याची पानां. हेंचो आतां कांय यूज ना काडून हांव सकयल उडयतलें. सो हांगसर दाखयता तुमकां चिरोजा फुल्ल्या ती. ही पळयात कितली फुल्ल्या पळयात. आतां कितें करूं हेंचें कांय कळना. धूप बीन करूं शकता रोजां काडून न्हय धूप सुद्दां जाता रोजांचो. सो पळोवया. तेच्या मागीर काय बीन बरें फुल्ला सामकें. हांगसर आतां न्हय मम्मीन कंटिन्यू केले म्हटल्यार हांवें थोडेशें उदक घातलें. आतां मम्मी घालता हांगसर. आनी फुलां पळयात इतली बरी दिसता न्हय कॅमेऱ्याचेर खूब. आनी बॅक कॅमेरा सुद्दां खूब बरी दिसता. हांगसर मुयो पळयात कितले आसा ते सामके भितर भरपूर आहा. सो हांगसर आतां मम्मी घालता झाडांक उदक म्हणटा तशें. आनी सकयल न्हय काका गेले स्प्रिंकलर बीन चालू आसा.
सकयल त्या सायडीन आनी हांगसर ही पळय मम्मी आसा हाय करता तुमकां. सो गाईज चला तर आयचो व्हिडिओ नाही धाकटो असो म्हणटा तसो दवरता हांव शॉर्टूच दवरता आणि मागीर परत एक व्हिडिओ करता आणि तितून मागीर आले कशें कितें लायता नाही त्या व्हिडिओन तुमचे बरोबर शेअर करता. या व्हिडिओन तर पॉसिबल जावना सो त्या व्हिडिओन मागीर शुअर शेअर करता. आणि खूप जणांनी म्हाका सांगलेलें की मेथी बीन घाल रुजत म्हणून खूप जणांनी कितें कितें सजेशन दिल्लें हे रुजत घाल ते रुजत घाल सो घालपाक जाय स्लो स्लो करूत म्हणटात तशें. सो चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आयचो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळुया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करून. आणि तुमी पोरसान कितें कितें ग्रो करता कसले टायपचे वेजिटेबल्स मागीर कितें अशें डिफरंट अशें कितें सपोज ग्रो करता जाल्यार ते बीन म्हाका कमेंट करून सांगा. सो चला तर बाय बाय.